तांचे कितें कितें सजेशन तांणी आयकून घेवपाचें प्रेजेंटेशन तांकां सांगलां ताणें आपूण ते तांची टीम आसा आरटीसी पणजे आसतली तुमकां कोणाकी येवन जर थंय कितें सजेस्ट करपा आसा जाल्यार तुमी सजेस्ट करा अशें म्हणून. पण ते लोकां खातीर जातलो ना लोकां खातीर लोकां खातीर म्हणजे कोणा खातीर कोण सजेशन दिवपाक सजेशन कोणाच्यानी दिवपा जाता न्ही. बेसिकली इंजिनियर आर्किटेक्ट आनी टेक्निकल पर्सन सोडून आनी कोणाक तें कांय कळपाक ना खूब खंय आनी तें तितलें इजी ना न्ही. पूण एक आसा तें मागीर आतां म्युन्सिपाल्टीक तुमकां सगळ्यांक चान्स कोणाक जाल्यार म्युन्सिपाल्टीक ओपन आशिल्लें तें म्युन्सिपाल्टीक ताणी भितर पडूना म्युन्सिपाल्टीक सगळ्या कावन्सिलरांनी ताणें दवरिल्लें प्रेजेंटेशन म्हणजे फाल्यां मागीर कोणाचेर येना काय आतां हे तो मागीर कितें आसा ते चेंजीस करतलो आनी मागीर तो सबमीट करतलो ताच्या फाटल्यान मागीर जाय जाल्यार ते केन्ना थोडे ओपन उरता आनी पूण नॉर्मली ना जाल्यार ते केन्ना जावपाक ना ते सगळे पब्लीक म्हणटा ते 50-100 जाण थंय कोणाक आपल्याले पर्सनल प्रतिजन आपल्याला हे नाका कोण हो नाका ते नाका अशें असो मातसोच ना कारण तो 4 सिटीचो करतो तो मडगांव वाळपय फोंडा आनी वास्को. केन्ना कोण ते जातले आनी मागीर ट्राफीक मॅनेजमेंट मर्ज करता तर ट्राफिकाचो जो मनीस आसा तो तांचे बरोबर बसतलो सो ही वील डिसायड अबाउट रोड मुवमेंट्स आनी कितें आसा पळय तेय ते सजेस्ट करता इट मे टेक सम ताणें कितें कितें दाखयलां हांव ते तशें चेंजीस आज हांव कांय सांगपाक जायना बरें बेसिकली वील हॅव टू वन्स द रिपोर्ट इज सबमिटेड एंड वी हॅव टू शॉर्टलिस्ट पयलीं म्हणजे शॉर्टलिस्ट करचें पडटलें विचार द वर्क टू बी टेकन अपॉन प्रायोरिटी विचार द वर्क टू बी टेकन इन द लॉंग टर्म विचार द वर्क आनी आमी गव्हर्मेंट पयशे कितले मोडटलो हो विचार आसा गव्हर्मेंटान बजेट फिक्स केलें त्या प्रमाणे मागीर प्रायोरिटीज आनी खंयच्यो दाखयल्या त्यो घेवच्यो